Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people, of all people committing by the road at Dauji in Kumarjua constituency over the traffic chaos and delays. Speaker sir, आमचे जे धावजे आसा जे कुमारजाव वचपाचो रोड आसा जो ओल्ड गोवाच्यान थंय आमकां एवरी टायम इतले ट्रॅफिक आसता की 2-2, 3-3 किलोमिटर आमकां लायनी लागता दोनूय सायडीच्यान. जेन्ना आमकां एम्बुलन्स सुद्दां जरी येयली जाल्यार आमकां इतलो ट्रॅफिकाक लागून प्रॉब्लेम जाता. कारण हांव ऑनरेबल CMा कडेन मागतां की आमकां जाता तितले बेगीन थंय एक फ्लायओवर काडून आमकां दिवचो. कारण काल सुद्दां एक व्हडलो एक्सिडेंट जालो. स्पीकर सर, काल 2 जाण भुरगे ऑन द स्पॉट गेले. आमी जेन्ना एम्बुलन्साक कॉल केले, म्हाजी टिमूय पावली थंय. तेदो पर्यंत एम्बुलन्स येता म्हळ्यार थंय 2 ट्रेनीचे गेट पडली. कालची गजाल सांगता, परजे बी न्हय, काल 2 जाण भुरगे ऑन द स्पॉट गेले. कारण 45 मिनिट्सांनी एम्बुलन्स येयली. कारण एवरी टायम कोणाक एग्जाम दिवपाक, कोणाक कामाक वचपाक, बाकीच्या कसले कामाक जॉबाक वचपाक, प्रत्येक टायमाक थंय हेवी ट्रॅफिक जाता. सो जाता तितले बेगीन हांगासर ते ओवरब्रिज जावपाक जाय किंवा फ्लायओवर्स हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता. त्याच बरोबर लोकांक एक मानसीक त्रास जाल्लो आहा थंय. कारण एवरी डे लोक थंय झगडी जाता. कोण आपल्याक प्रत्येक टायमाक ट्रेनीचो टायम जाला म्हणटा आनी प्रत्येक टायमाक आपल्याक बेगीन पावंक जाय हे लोकांच्या मतीन आसा. म्हणजे तो कशा कसो येता. कारण ट्रेन येवपाक एक मिनीट आहा म्हणल्यार पयलीं आमकां वचोंक जाय. म्हणून हेजेर सातत्यान जाता तितले बेगीन हेजे पर्याय काडपाक जाय. कारण ओल्ड गोवा लायन लागता ती आज मार्शल पर्यंत लागपाक लागली. सो जाता तितले बेगीन हे काम मुख्यमंत्र्यान करचें. थँक्यू. स्पीकर सर, त्यांनी विषय काढला म्हणून सांगता. काल एक्सिडंट जे जावन 2 भुरगे एक्सपायर जाले ते स्वता म्हाज्याच मतदारसंघातले, एकाच वाड्या वयले. तांचेर स्कुटरीन ते वयताले आनी दुसरे गाडयेन तांकां डॅश मारलो. डॅश मारून ते त्या कंपाउंडाचेर पडले आनी एकटो स्पॉट गेलो, दुसरो हॉस्पिटलान वयता समोर गेलो. सगळी चवकशी केल्या उपरांत रफ ड्रायव्हींग जे आशिल्लें तो ती गाडी घेवन वयतालो तेजें रफ ड्रायव्हींग आशिल्लें. इतक्या स्पिडीन ताणें तांचेर धक्को मारला. त्या खातीर म्हाका दिसता म्हणजे गोंयांत दिसाक 5 ते 6 एक्सिडंट जाता आनी एक्सिडेंटल डेथ मिनिमम टू मिनिमम दिसाक 1 एक्सिडेंटल डेथ जाता. आमी एकदां कोरोनाक भियाताले. म्हणजे कोरोनाक दिसांतलो 1 मनीस गेलो जाल्यार आमकां दिसतालो 1 मनीस गेलो मरे म्हणून. आनी हांगा तर यंग भुरगे 30-35 पयर सांग्यार गेले. सांग्यार एक्सिडंट जालो, त्या टँकरीन ताका मारलो म्हणटा तसो. एक रफ ड्रायव्हिंगाचेर खंय तरी कंट्रोल येवपाची गरज आसा. आमी गोवोरमेंटांत रुल्स, रेग्युलेशन, सिग्नल सगळें हाडटले, बट तरी सुद्दां म्हणजे ड्रायव्हींग हे कंट्रोल जो पर्यंत करिना, मोबायल आमी जो ड्रायव्हींग करता आसतना यूज करता पळय न्ही तो बंद करिना तो पर्यंत अशें जातलें. त्या खातीर नो डावट तेणी तो फ्लायओवर बांदपाक जाय. एम्बुलन्स मातशी उशीर जाली म्हाका सगळें पडटा. इवन दो हांव मुद्दामून कळपाक त्या रस्त्यान येवपाचें हांवेनूच बंद केलें. हांव स्वता त्या रस्त्यान आतां येयना, हांव बाणस्तारीच्यान येता मुद्दामून. म्हणजे केन्नाच त्या रस्त्यान येवपाचेंय बंद केलां त्या खातीर. बट एक आमकां खंय तरी म्हणजे स्पिडीत धांवत रावले. मोबायल सगळ्या विशेश करून भुरग्यांक आनी ड्रायव्हींग करता त्या सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता खंय तरी ड्रायव्हिंगाचेर कंट्रोल दवरचो. स्कुटरीन भोंवता तोय मनीस आमचोच आसा, तो तेकाय जीव हा म्हणटा. स्कुटरीन भोंवता तेका 4 व्हिलरवाले केन्नाच सायडीन आनी 6 व्हिलरवाले पळयनात. त्या ती दुसऱ्या रस्त्यार आसता तेकाय बी तांणी पळोवचें ही म्हाजी विनंती.